मिरामारच्या गोवा विज्ञान केंद्रान बुधवारा अर्थ डे मनयलो। विद्यार्थी आनी पालकांक झाडां वांटली। प्रदूषण कमी करून संवसार वाचोवपा खातीर दर एकल्या मनशान एक तरी झाड लावचें म्हूण उलोवप्यांनी उलो मारलो। गोवा विज्ञान केंद्रान बुधवारा अर्थ डे मनयलो। ह्या वेळार गोंयचे वनपाल DNF कारवालोन विद्यार्थ्यांक रोपां वांटलीं। झाडां रोवन पर्यावरण सांबाळात असो उलो कारवालोन मारलो। This earth is only on loan to us. It is handed over to us by our forefathers to be handed over to our next generation. So we have to hand it over to the next generation in much better way than what we have received from our forefathers, so that they really enjoy and have a healthier life. गोवा विज्ञान केंद्राचो प्रकल्प समन्वयक MMK बालाजीन अर्थ डे विशीं माहिती दिली। This Earth Day is being celebrated since 1970. First it was started by USA, and then as of today 192 countries they are celebrating this Earth Day to give a message to the people that we have to save our Mother Earth and we have to control the pollution factors whatever the human beings are creating, and by planting trees. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। फोंड्याच्या हंस संगीत नाट्य मंडळाच्या 65व्या वर्धापन दिसा निमतान 5 दिसांची रंग समन्वय 2015 ही खासा कार्यावळ घडोवन हाडल्या। घाट वाजोवन ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें। नामनेचे नाट्य दिग्दर्शक केंकरे आनी संजना कपूर ह्या कार्यावळीक हजर आसले। आम्ही सध्या मुंबईत राहतो, तिथे अशा प्रकारचे ॲक्टिव्हिटी मराठी भाषेच्या संदर्भातली खूप कमी होते आणि गोव्यासारख्या ठिकाणी एक संस्था 65 वर्ष सतत अशा प्रकारचं काम करते उभे आहे। आणि मी यापूर्वी विजयकुमार नाईक आणि तिथे सगळ्या परिवाराचं काम बघत आलो आहे, त्यामुळे माझ्या दृष्टीने अशा प्रकारचे महोत्सव घेण्याने एकूणच रंगभूमी प्रगत होते, तसंच प्रेक्षकांना वेगळ्या प्रकारची नाटकं बघायला मिळतात आणि मग ते प्रेक्षक इतर नेहमीचं सहन करायला तयार होते। Goa is a part of my heart. I grew up in Goa. Ever since I was 3, we had a home here, but I knew another part of Goa. I didn't know this part of Goa. I knew the fishing village part of Goa. And so for me to experience this is really, really special. गोय राज्य सहकारी बँकेच्या अस्नोड्या शाखेच्या मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उक्तावण केलें। गोंयांतलें मायनिंग ऑक्टोबरांत सुरू जातलें अशें ह्या वेळार उलयतना पार्सेकारान सांगलें। फुडल्या पावसाळ्याच्या काळात पूर्ण जातले आणि साधारण ऑक्टोबराच्या दरम्यान मायनिंग पूर्ण तरेन सुरू जातलो, हाच्या खातीर सरकार प्रयत्नरत आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। GPL 2020 जिखिल्ले साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान आतां बांदोडकार ट्रॉफी आपल्या नांवार केल्या। बुधवारा फायनलीत साळगांवकारान चौगुले क्रिकेट क्लबाक 55 रनांनी मारले। फायनलीत साळगांवकाराचो विकेटकीपर बॅट्समॅन किनन वाझान 60 रनांची जबाबदार इनिंग खेळून मॅन ऑफ द मॅच जोडले। ही सर्त गोंयची सगळ्यांत पोरणी क्रिकेट सर्त 1962-63 सिजना सावन पणजे जिमखाना बांदोडकार सर्त घेता। टॉस जिखून साळगांवकारान पयली बॅटिंग केली। तांची सुरवात बरी जावंक ना आनी एका खिणाक तांचे 52 रनांचेर 5 विकेटी पडिल्ल्यो। थंयच्यान किनन वाझ आनी शुभम देसायान जबाबदारेन खेळ केलो। दोगांयनी 107 रनांची पार्टनरशीप केली। किननान सगळ्यांत चड म्हळ्यार 60 रन काडले। शुभमान 46 रनांचे योगदान दिले। साळगांवकर 44व्या ओव्हरीक 178 रनांचेर ऑल आउट जाले। चौगुलेक हे आव्हान पेलवले ना। तांची पुराय टीम 31व्या ओव्हरीनच ऑल आउट जाली। सूरज डोंगरेन 32 रन काडले जाल्यार अवधूत आमोणकारान 15 रन काडले। मालिक शिरूराक 3 विकेटी पडल्यो। शदाब जकाती आनी अमोक देसायाक प्रत्येकी 2 विकेटी मेळ्ळ्यो। हे सर्तीन उदेंते खेळगडे चौगुलेचो सुयश प्रभुदेसाय आनी सर्वोदयाचो स्नेहल कौठणकार परजळे। प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। इतल्यान खबरां चित्रांगात सोंपता।
पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.